दिवचलच्या रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेन शांतादुर्गा देवळात भव्य महाप्रसाद, पूजा आणि दिंडी घडवून हाडली। लोकांनी या भक्तिमय वातावरणात मोठ्या संख्येन वाटो घेतलो। पळयात काय उमेदीचे खीण। खंयचो एक मेंबर खंयचो सदस्य आमच्या ह्या वारयेंत मेंबर जावंक शकता आनी हे वारयेंत आपल्या वारी कंप्लीट शकता। मात्र एकूच संस्थेचे ज्यो अटी आहा पद्दतीन कंप्लीट करून संस्थेची वारी तो करूं शकता। ही वारी करपा खातीरूच ही संस्था उगडली आहे। वारी जावंक जाय, सत्कार्य जावंक जाय, बरें धर्म जावंक जाय, बरें कर्म जावंक जाय, ह्या खातीर ही संस्था उगडलेली आहे। हेजे फाटलें कारण हेच आहे। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ही संस्था रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था कोण म्हणटा रामकृष्ण हरी रुपा केरण जे वयता थंयसर आयज वारकरी रामकृष्ण हरी पांया पडटा, रामकृष्ण हरी माऊली अशें पांया पडटा। म्हणून हे विचार करून आमी त्या संस्थेकूच तें नांव रामकृष्ण हरी उरलें। हे रामकृष्ण हरी हो सगळ्यान व्हडलो महामंत्र। जसो ओम नमः शिवाय जसो हो महामंत्र व्हडलो तसोच हो रामकृष्ण हरी हो सुद्दां एक व्हडलो महामंत्र। म्हणून ताका आमी रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था म्हणून अशें नांव दिल्लें आसा। म्हणून हांव म्हाका उमेद दिसता की आयज संस्थेची पयली वारी आमी पंढरीत वचोन आमी आयज ती सार्थक जाली आनी आयज शांतादुर्गेचे आमी भितर शांतादुर्गेचें दर्शन आमी केलेलें। आयज शांतादुर्गेच्या देवळान आमची मागणी जाली आनी ते मागणीचो महाप्रसाद घेवपाक भरपूर लोक भरपूर भावीक महाप्रसाद घेतले आनी ते आयज तेजी सांगता जाली। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।